Kara 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 sigara bara 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 sigara kara 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 kara. Praise Jesus. Hallelujah. 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 सुरगीच्या बापा आमी तुका दिनमस्तान ह्या वेळा पासत जाग्या पासत तुवें आमकां जोण एकल्याक एकठांय आपोवणें दिलेल्या पासत जेजू आयज आमी जायते देवाचें उतर आयकल्या आनी निमाण्या सॅक्शनाक तुज्या आतांय तूं आमच्या कडेन उलयताय जेजू तुज्या उतरांसून जें उतर आमकां तुजेशी एकठांय दवरता जें उतर तुका सारकें रिगून रावंक शिकयता तें उतर तूं आनीक आमकां खोलायेन शिकयताय डॉक्टर आनी तोच पवित्र आत्मो जो पवित्र आत्म्या आतां क्लासी घेतले तोच पवित्र आत्मो आमकां शिकयता आनी तो आमकां शिकयता हें देवाचें उतर कितलें मोलादीक आमच्या लायफान हें आमी ब्रीथ घेता तेच्या पेक्षा हें देवाचें उतर आमच्या लायफान इम्पॉर्टन्स आसा गरजेचें आसा आनी जितलें आमी शिकता तितलें तितलें आमकां न्यू न्यू रेवल्युशन प्रकाशणी आमकां दिता आनी तेजेर आमकां कशें आमी तेजेर रावोंक जाय सगळो आमचो आवडो तेजेर कसो घालपाक जावो त्या उतरान आमी जेन्ना रिगून रावता तेन्ना आमकां दुसरें वायट जायते संवसारान आसा तेजेर आमकां जैत व्हरपाक हें देवाचें उतरूच दिता कित्याक देव म्हणटा आमकां कोश्टूक येतलेच येवचें ना पूण आपूण तुमच्या वांगडा आसा आपणाचें उतर आसा त्या उतरा उद्देशी तुमी जैतिवंत भुरगीं जातलीं आनी हें म्हणटा हे संवसारान आमकां जैत व्हरपाक एकूच आसा हो आमचो भावार्थ फक्त भावार्थ आमी संवसाराचें जैत व्हरच्या खातीर ह्या भावार्थाक जेजू आनी तूं म्हणटा आमचें कितेंच वरवीं आमी बरीं जावंक ना पूण तुज्या उतरान तुज्या भावार्था वरवीं उड्या बरीं जाल्यार त्या खातीर हें उतर जाय आमकां आनी तूं आमकां हो सोयीक हें उतर आमच्या कानान पडोवन परते परते पडोवन आमचो भावार्थ वाडटा येदे वखदां जेजू आमी जाणा ह्या भावार्था वरवीं आमी कितें मागोंक येयल्या वो आमचे कुडीन दूख आसा वो आमकां कितें आसा ह्याच भावार्था वरवीं तूं म्हणटा तुज्या भावार्था वरवीं बरें जालें आनी आमी सोत मानता आमी जें देवाचें उतर हें जिवें बरयलेलें आयकोता तेंच उतर आमकां स्वतंत्र करता आनी तेंच उतर आमच्या जिवितान फेखोणी हाडटा तेंच भावार्था वरवीं आमी बरीं जालीं ह्या वेळार जेजू तुका आमी आर्गां दिता तूंच ही शिकोवण घेताय म्हणून पवित्र आत्म्या तुका दिनवासता आनी वाखाणटा हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन आयज आमी कितें शिकलें मातशें रिविजन घेवया हां आसता सगळीं रिविजन घेवया म्हटल्यार मातशें घेवया न्हू कितें शिकलां तें कितें तरी गाठीक मारूंक व्हरोंक जाय म्हणटा न्हू हां कितें शिकलें पयलीं आमी आयज सकाळीं पयलीं कितें शिकलें प्रेजन वसीप केली ब्रदर जुलियोन मागीर वर्ड आसलें न्हू सिस्टरीन दिल्लें न्हू वर्ड कितें शिकल्यान तुमी ते सिस्टरीच्या उतरांसून टेस्टिमोनीसून उतरूय आसले भितर जायते आमकां खोलायेन शिकपाक ज्यो देव कोणाक यूज कोत्ता बऱ्यांक आनी जेजू कोणाक सोदूंक येयला पयली सुवातेर आं जेजू कोणाक सोदूंक येयला बऱ्या मनशाक कोण सारकी सांडलेली आसा कोण तांकां नाकारता संवसार तांकां चड मोग करता आनी आमी तेंचो मोग करता चड नाकारता तेंचो आनी म्हणटा आमकां कित्याक पडला हेंचे आमचेर बेश्टे बोगलाट येवंक आसा पूण जेजू तो हें चिंत्तालो जेजू तांकां सोदून ते म्हणटा कितल्या फारां पडलें आपूण पूण जेजून आपणाक सोडूंक ना जेजूचें उतर तेजे कडेन उलोवपाक लागलें ते न्यू क्रिएशनाच्या टायमासून येता जायते म्हणटा टायम काडले जायते देवाच्या उतरांनी टायम घातलो जायते हें केलें जेन्ना ते म्हापसा येयले ब्रदर जॉन्सनाच्या येयले तेणें वळखिल्लें रिट्रिटाक फस्टूच येयले ते म्हापसा मागीर ताका हांवें सांगलें तूं कंटिन्यू येवंक जाय न्हू एकदां येयलें नाच मागीर ताका परत परत फोन करून म्हाजें न्हू पयलींच फेऱ्यान देवान म्हाका पवित्र आत्म्यान एक ग्रेस कही दिल्या कोण येयना न्हू तेंच्या घरा वयतालीं हांव तांकां घेतालीं तांकां आफयतालीं परत परत फोन करून
थोडी वाजताली म्हाका ही फोन करून थोडी फोन करता करता म्हणून येवचें पडलें आतां ह्या शेनवाराक परत फोन करतलें आयतारा असो यो म्हणून. पूण तेंच्या लायफान ती ब्लेस जाली म्हणजे आशिर्वादीक जाली. पूण एक ग्रेस कशी ताका हांवें फोन मारून मारून ताका सांगलें एक दीस तूं म्हणलें टीम मेंबर जावंक सोदताय न्हू. टीम मेंबर जावंक जाय जाल्यार सदांच सॅटर्डेचेर येवंक जाय. एक दीस येता आनी एक दीस ना जाल्यार तसलो टीम मेंबर ना. हांव म्हटलें सगळ्यांक पयलीं टीम मेंबर वयताली म्हटलें. नाच्यात मातशें मागीर ताका आमी रीच आवट करूंक गेले. ताका आतां आपणाक व्हर म्हणटा खंयचो तरी. सो उरपा जाली ताका. मागीर आतां कालच्यान फोन मारताली येता येता ताका लागून म्हणटा लेट जाली. आसूं पूण येयलें. पूण तेजी टॅस्टिमनीसून आमकां जायतें शिकोवंक गावलें न्हू. देव पयलीं कोणाक सोदूंक येता. आमी कोणाक तांकां मोग दिता काय आमी तांकां नाकारता ना. ते टायणी फाटल्या दिसांनी बसून म्हाका सांगताले आपणाक टायणी येताल्यो. टायणी म्हणजे फोन रातचे. मागीर तेणी मागणें केलें. एके भयणीन सांगलें ताका तेज्या वांगडा मागणें केलें. केन्नाच आनी कसलेच म्हज्या मोबायलाचेर फोन येवचे ना आनी ताका येयना आतां म्हणटा ते रिचार्ज घातले ते फुडल्या ऑगस्टान काबार जाता म्हणून ताका नंबरूच चेंज करूंक जायना. पूण तेणी मागणें केलें म्हणटा पास्ट लायफ. सो आमी आमचे पास्ट लायफ येवचें ना न्हू आमच्या फुड्यान येतलें. पूण आमकां कोण आदार दितलो. पवित्र आत्मा आनी देवाचें उतर. ते म्हणटा देवाचें उतर परते परते उलयताले आपल्या कडेन न्हू देवाचें उतर. आनी तेणी बरें सांगलां न्हू आमी एक बरी एग्जाम्पलां जावंक जाय. कामार वयताना आमची कितें ड्युटी कितें जाता कामाचेर ड्युटी कितें जाता तितलीच. ते म्हणटा पेशंटाचीच करताले आपूण कितें ब्रदर तितलेंच करताले एक्स्ट्रा ना. म्हटल्यार ताका जेन्ना देवाचें उतर कळोंक लागलें जेजू कित्याक येयला सेवा करून घेवपाक. सेवा दुसऱ्याची करपाक. आतां आमच्या भितर जो जेजू आसा आमच्या भितर जेजू जाल्यार आमी कितें करपाक जाय दुसऱ्याची सेवा तितलीच करपाची. सांगल्या तितलीच एक्स्ट्रा केली जाल्यार कितें जालें तुज्या भितर कोण आहा तो कळटलो न्हू. आनी तेणी तूं आमकां कित्याक वेंचून काडल्या सेवा करून घेवपाक काय दुसऱ्याची सेवा करपाक. सो आमचें आतां काम कितें जालें स्टार्ट आयच्यान मिशन कितें स्टार्ट जालें पळोवचें पडलें न्हू कोणाक आदार ना काय म्हणून. कोणाक आदार ना. आमकां टायम आसल्यार वचोन ताका स्पेंड करपाक आदार करपाक तांकां. आमच्या भितर जेजू आसा न्हू तो सांगतलो तुका तो उलयतलो. आमी एकदां एकदां कितें करता आसूं आयकता आमी आमचे कडेन उलयता ना न्हू कोणी दिसलो न्हू उलयताच ताका दी म्हणून आमी हांव करता म्हणून तुमकां सांगता. हांव आतां न्हू पयलीं हांव करी ते म्हाजे कडेन कित्याक येता. कितें भीक बासून मागोवंक येयलें जाल्यार जायना. आमी दिवपाक जाय. आनी जेजू हांव तूं म्हणून दिता. पयलीं फाटीं फुडें चिंतपाचें ना. आमी चिंता न्हू. हांव पयलीं म्हणटालें थंय मागीर एक न्हू टॅस्टिमनी आयकली मोबायलाचेर. तो एकलो बरो हे तो काम आहा तेजी कंपनी आसा खंय आनी तेज्या वांगडा सदांच तो वयतालो खंय ते वाटेनसून. एक बापूय आपल्या चेड्याक म्हणटा बरो अशें म्हणजे हेल्प कर आपणाक म्हणटा चेडो घेतला आनी तेज्या वांगडा तो फ्रेंड आसलो तो म्हणलो तेंची कामाक ती तशे पयशे मागपाचे. पळय आमी अशीच करता मिस्टेक. पूण ती मिस्टेक पळय खंय जाली ती तो ते सांगता म्हणून तो पर्स काडटालो तुका दिवपाक हेल्प करपाक त्या बापायक त्या भुरग्याक लागून तेच्या. म्हूण कितें जालें तेणी पर्स काडली तेच्या भावान हेणी दुसऱ्या तरी फ्रेंडान सांगलें पर्स भितर घातली आनी तो कामार गेलो. ते भितरल्या भितर ताका कितें जावपाक लागलें हो फोटींग सांगिना खो दिसलो बापाय. परत येयलो पळय जाल्यार तो चेडो मेलो. आनी तेणी चालें बापायक कितें हेल्प करूंक म्हाका चेड्याक दुसऱ्यागेर व्हरोन पयशे जाय आसले तुवें दिवंक जाय न्हू. आतां म्हाका पयशे नाका म्हणलो डायरेक्ट सांगलें तेणी. आतां आपणाक गरज ना पयशाची. रडपाक लागलो. तेज्याय मनान खूब रडोंक लागलो तो कंपनीचो ओनर काय मॅनेजर कितें आसलो. तेणी मागीर ताका कितें केलें बापायक सांगलें पयशे नाका न्हू तुका तूं म्हाज्या कामाक राव म्हणून सांगलें. मागीर
तो म्हणजे थंयसर मागीर एक दिल्लें आमी निग्लेक्ट करता जायते खबर करिना आमी हेंची नाटकां ही तशीच करता ही आनी तो मागीर कितें करतलो पयशे व्हरोन सगळें तुमकां कित्याक चिंतना आमकां कित्याक तो सगळो भार जेजू कितें म्हणटा जोण एकल्यान आपल्या पातकाचें फारीकपण दिवंक जाय न्हू आमी तेजें फारीकपण दितली तो आमचें दितलो सो आमी कित्याक तेजें घेवन पातक हो करतलो तें करतलो आमकां कित्याक पडलां जायना कितें खावंक कितें दिवपाक जाय न्हू पळोवपाक जाय कोण म्हाज्या गांवांत शेजाऱ्याक कोणाकूय विचारूंक जाय उपाशी आसा काय म्हणून तांकां रेशन दिवपाक जाय आमचें जाता न्हू कितें दिवपाक जाता तांदूळ कितें आमचें गोंयकारांचें कितें शीत कडी एक नाल्ल दिवपाक जायना तांदूळ बीन व्हरोन चपाती खाता रोटी चड कांय पयशे पडना आतां न्हू सो आमचें कसो तरी हेल्प करपाक जाता न्हू तांकां जायना तांकां आमचे व्हडवीक न्हू जेन्ना आमी न्यू क्रिश्चन आसली न्हू आमी कितले फॅमिलीक 10 फॅमिलीक आमी एवरी मंथ रेशन दिताली 2-3 जाणां आनी कोणाकूच खबर ना हें व्हडवीकाय न्हू हें तुमी करपाक लागून सांगता आमी कोत्ता म्हणून न्हू केलें म्हणून न्हू आनी कोणाकूच खबर नासली न्यू क्रिश्चन आख्ख्या न्यू क्रिश्चन कोणा ब्रदराक पासून कोणाकूच खबर नासली आमी वयताली आनी आमकां एक ब्लेस हांवें सांगला न्हू आमकां एक भाव खंयसरूय रीच आवट करून खंयसरूय घेवन गाडी आपणाची घेवन पेट्रोल आपणाचें घालून तो वयतालो घेवन एवरी मंथ आमी वास्को पासून कलंगूटसून येताली सगळ्या गांवांत वास्को म्हापसा कांदोलीम आनी शिवोले देंवटेन कामुर्ले म्हणून थंय सगळ्याक एका दिसाक आमी आख्खो दीस करताली जेजू कारगा आमी तें पळोवपाक जाय तें आमी खंय पळयताली आमी कोण जोम्यान येता न्हू मागण्यांन कोण येता न्हू तांकां पळयताली तांकां विचारताली पूण एके आवयक न्हू 5 जाणां भुरगीं आसलीं बापूय म्हणटा कामाक वयता वचना आनी तिका आमी हेल्प करी जेन्ना ती कामांक ती आमकां पयस पडटालें न्हू जेन्ना ती कामांक बरी लागली स्कुलान मागीर ती जांक लागलें मातशें तिणें आपणूच सांगलें तुमी इतल्या पयस येवं नाका तुमी आपल्याच्या भुरग्यांक शिकोवंक हेल्प करा ती सदांच तिज्यो मॅसेजी आसता म्हाका भुरगीं बरीं शिकलीं तुमी हेल्प केल्यान तुमी हें केल्यान तें केलें हे व्हडवी काय म्हाजी सांगिना तुमकां तुमी करपाक जाय कित्याक मॅथ्यू 25 न्हू मॅथ्यू 25, 38, 39 कितें म्हणटा कितें करा म्हणटा आमकां तितून आमी कितें केलें जाल्यार कितें जाल्यार म्हाजें एक टॉपीक नासलें हांव टेस्टिमनी शेअर करून मातशें देवाचें उतर रिविजन घेवन दुसरें घेवपाक आसलें पूण पवित्र आत्म्यान कितें जाय तें शिकोवया आमी मॅथ्यू 25, 38 पळोवया When did you see you as a stranger and invite me? Brother, पयलीं पळोवया 35 बी Thank you, Jesus. For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was stranger and you invite me in your home. कितें म्हणटा हांगा आमी बुकेल्ल्यान पळोवंक जाय न्हू आतां जेजू मागीर कितें म्हणटा पळोवया सगळें वाचया आय वॉज नेकेड एंड यू क्लोथ मी ब्रदर वयर वर सकयल वर I was sick and you visit me with help and ministering care, was in prison and you came to meet me, ignoring personal danger. Then the righteousness will answer him, Lord, when did you see me you hungry and when you feed you? Oh, thirsty, and give me something to drink. And when did you see you as a stranger and invite you in, or naked and clothe you? And when did you see you sick or in prison and come to
come to you. The king will answer and say them, I assure you, and most solemnly say to you, to the extent that you did it for one of this brother of mine, even the least of them, you did it for me. कितें म्हणटा आमी कोंकणीन वाचून पळोवया. ब्रदर आसूं न्ही हें 35 पर्यंत वाच. कित्याक हांव भुकेलो कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवूंक जेवण वाडलें. हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवूंक दिलें. हांव वाटसूर कसो आयलो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें. हांव विंगळो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें. पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली. बुणकुणीत आसलो आनी तुमी म्हाका बॅट दिली. ह्या वेळार प्रमाणीक मनशां ताका जबाब करून विचारतली, सायबा केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवन जेवूंक दिलें. तानेल्लें पळोवन तुका पिवूंक दिलें. केन्ना म्हणून तुका वाटसूर कसो पळोवन आमगेर बिराड दिलें. विंगळो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें. आनी तूं पिडेंत वो बोणकोणीत आसतना केन्ना तुका बॅट दिवन गेलो. आनी जाप दिवन राजन ताका म्हणटालो, हांव तुमकां सोच सांगता, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणींक मदल्या एकल्याक जे तुमी केलें तेच तुमी म्हाकाच केलें. आतां आमी कोणायकू मुखेल्लो आहा ताका एक जेवण दिता, तानेल्लो आहा ताका उदक दिता, तें आमी कोणाक करता? जेजूक करता न्हू. ब्रदर मातशें वयर व्हरा. द विजीट सीक हांव वेन आय वॉज सीक म्हणटा ना सकयल 35, 36 पळया. Thank you, Jesus. When I was naked and clothed me, when I was sick and you visit me with help and ministering care. म्हणजे विजीट केलो आमी ताका हेल्प करता. आमी केन्ना पिडेस आसता ताका हांगा म्हणटा तो हेल्प केल्यान तुमी मिनिस्टरींग म्हणजे देवाचे उतोरांनी कॅर केल्यान आपणाचे. जाता आमचेशी एका सीक पर्संटा कडेन वचोन ते कितें सांगताले आपूण सीक पेशंट सगळे नेपी सगळें ताका नाणी. हांवूय गेल्ली तेणी म्हाका कोणा कडेन विजीट करपा येयल्यार तिका सारकें नाणू आमी गेल्ली तेन्ना ताका नाणून बरो पावडर मारून बरें ताका बसयल्लें, ताका मागणें करूंक गेल्ले तेन्ना. म्हणजे आमी कोत्ता कोणाक पयशांक लागून अशें न्हू, कोणाक वयता आमी कोणागेर विजीट करता. तो म्हणटा आपणाक तूं सीक आसलें तेन्ना एंड यू विजीट मी म्हणटा न्हू. पळय वीथ हेल्प म्हणटा, हेल्प केलें आपणाक मिनिस्टरींग केअर विजीट करता आनी आमी येता न्हू. आमी पळयता तांकां कितें गरज आसा. आमच्या शेजाऱ्याक पासून कोण बरी ना, आमी तांकां हेल्प करता काय? कितें जालें आसता कित्याक आमकां खबर ना न्हू. आमी तांकां हेल्प केलो. कोणाक हेल्प केलो? मदर टेरेसा खबर आसली. ती पयल्यार कशी कॅर घेताली ती. एकी कडेन तिणी किडे बसून काडले म्हणटा ती कोणाचे. तांकां हाडले दादलो जावं बायल
हालीं तांकां पयलीं न्हाणयली सगळें केलें तेणी हां तांकां सारकें तिका खबर आसली की जेजू म्हणून आमकां खबर आसा कोण बुकेल्लो तो जेजू म्हणून आमकां खबर आसा तानेल्लो कोण तो जेजू म्हणून तेंच्या भितर आमी जेजू पळयता म्हणून आमकां सेवा करिना आमी म्हणून तांकां आदार दिना आमी आतां ना म्हणटा न्हू आमी दिना कित्याक दिना आमी पळयना तितून भितर जेजू म्हणून आमी जाणा जेजू आमचे कडेन जेजूचे कपडे घालून येतलो म्हणून सारको जेजू कसो येतलो आनी हांव जेजू म्हणून सांगतलो एक स्टोरी आहा ती स्टोरी आमकां एका प्रेयराक सांगलेली एक दीस म्हणटा जेजून म्हणटा एका सांगलें एका भयणीक आपूण तुमगे जेवंक येता ते बरें रांदलें आं वासाचें बीन एक धाकटो भुरगो येयलो म्हाका भूक लागल्या म्हणून सांगलें ती म्हणलें आतां न्हू जेजू येयला पण तुका जेवण दिता समजता हां मागीर एक म्हणटा एक बायल येयली भीक मागोवपाक तिणें सांगलें म्हाका भूक लागल्या तुका जेवण मागीर दिता एक दादलो येयलो म्हातारो सारको चलोंक जायना मुखेल्लो तेकाय सांगता आनी मागीर तो विचारता ती भयण विचारता जेजू तूं आमगेर कित्याक येवंक ना आपणें तुका बरें रांदलेलें जेजू येवंक नासलो हां जेजू त्या भुरग्याच्या रुपान एक बायलेच्या एका जाणट्यापणाच्या रुपान कोण येयल्लो तिंगेर जेजून आपणाचें प्रॉमीस केल्लें न्हू हांव तुमगेर येता म्हणून तो येयलो आतां म्हाजी मिस्टेक न्हू पळोवपाक आनी दोळ्यांक वकलां कसली आसलेली संवसाराची आं आं हांवें संवसाराची वखदां म्हाका संवसारा भशेन दिसतालें हांव आतां संवसारान कशें देव येता पिक्चरांनी पळयलां न्हू आमी ना पिक्चरान देव येना हां पळोवंक ना कोणीच प्रोग्रामान बसून दाखयता देव येयलो म्हणून हांव म्हणटा आमी तशें येतले म्हणून जाणा न्हू संवसाराचें हें चिंतप पूण जेजू म्हणटा आपूण त्या बुखेल्ल्यान कोण तानेल्लो कोण बरो ना त्या रुपान आसा आमी वयता तांकां आमी म्हणटा उखल बीन ना म्हाजे कडेन जावचो ना उखलपाक हांव ताका मातसो आदार दी म्हटल्यार एक चलोंक जायना कोणाकूय मातसो आदार दी म्हटल्यार ना ना म्हाका भंय दिसता म्हणटा न्हू आमी पेशंटा कडेन गेल्यार पिडेस आसतना सांगू दी गो ताका आन्सर आमी वचना पिडेस आसतना ताका मातसो उखल म्हटल्यार आमी उखलता आमी जेजू म्हणटा ताका आं केन्नाय आमी हॉस्पिटलान जायना तुजे कडेन हांव रावता तुजेची जे आं कितें आं कोणया फेल दोरबीन म्हणून जाल्यार म्हाज्या पळयता न्हू आमी पयलीं हें म्हाजे कडेन जावचें ना हांव कित्याक हांवूय बीन फाटल्या दिसांनी मातशी वीक कशी आसली न्हू तेन्ना हांव कोणाकूय पळोवन बीन म्हाका हात लावपाक इवन आं हय हय तें सगळें आमकां चिंतपाक आसता कोणाकूय एक्सिडेंट जाल्यार आमी सगळें चिंतता तें न्हू पूण आमकां जेजू खेरीच पर्यंत दुसरें सांगता तेन्ना आमी जेजू म्हणून ताका हेल्प करतले तेन्ना आमकां चड त्रास जावचे ना समजता देवाचें इंजल आसा न्हू खरें उलोवपाक पूण आमी जर भिरांतीन ताका हेल्प करता कोण म्हाका त्रास करतलो कितें जातलें भिरांत काम करतलें न्हू ती तेच मागीर एगेन्स्ट येतलें न्हू आमी जर आमच्या मनान जेजू म्हणून करता जाल्यार आमकां कोण त्रास करतले तेजें इंजलूय आसता आमच्या वांगडा ह्या वाचतना म्हाका कळ्ळें हेल्प एंड मिनिस्टरींग केअर तेंचे सारकें मिनिस्टर करूंक जाय आमी देवाचें उतर तांकां दिवपाक जाय कित्याक आमकां खबर आसा न्हू आमी थंयसर वाचलेलें 2 Corinthians 4:4 आमचें मन सगळ्यांचें आतां पिडेस कोणाचें मन कुड्डे केलेलें आसा आनी तें ओपन करतलें जाल्यार तेंचें मन उगडटलें जाल्यार तांकां प्रिचींग देवाचें उतर परगडपाची गरज आसा टेस्टिमनी देवाचें उतर परगटूय
एका सीक पेशंटाक आमी पळयलां जेन्ना आमी आमचीच गोवायकी सॅर करता न्हू देवाच्या उतरा प्रमाण तांकां भावार्थ येता उठ्ठा ती बसता आपणाची पेन सुद्दां गेली म्हणटा ती जेन्ना आमी शॅरूच करता ना देवाचें उतर कित्याक हें मौन उजवाडटा न्हू आनी स्वत मानता हें मौनाचें सगळें आसा मागीर ती उलयता इट वॉज I was in prison and you came to meet me, ignoring personal danger. आमकां डेंजर आसता जेलीन मेळोंक वयता थंयसर प्रॉब्लम ना जेलीन कितें जालें जाल्यार कोणाक मेळोंक गेलें जाल्यार ते आमचेर बोगलो थंयच जाल्यार आमी कितें सांगता कितें खूब आसा न्हू एक जेलीन वचप म्हणजे न्हू मेळपाक तेंचे खूब कायदे आसा हे व्हरो नाका तें व्हरो नाका तांकां चॅक करतले डेंजर न्हू आतां ती भयण म्हणटा आपूण पळय इग्नोर डेंजर आसता जेलीन वचोन तरी आमी विजीट करता जेजू म्हणून तो ती म्हणटा आपूण गेल्ली आपणें म्हणटा बूक व्हेल्लो वायट बूक ते म्हणल्यार बूक दिवपाक एलावड ना तूं कोण गाय सगळें विचारता तुजें रिलेशन कितें तेज्या वांगडा हांवूय गेलें तेन्ना म्हाकाय विचार तुजें रिलेशन कितें तें जेलीन मेळपाक गेला तें रिलेशन कोण आमकां तें कोणी सांगलेलें फ्रेंडाचे फ्रेंड कोण पळय सगळीं गेल्या जेजू म्हणून आमी विजीट करूंक येता तेन्ना इतलें हें नासता म्हाका चड हें करूंक ना तेंच्यांनी हांव इतलें अशें वोट दिवंक गेल्लें हांव ते म्हणटा आपणाक बूक मागीर ताका दिला आनी तो रोखडोच सुटलो दिलो मागीर तेंच्यांनी वाचलो बूक आनी दिलो वाचूंक ताका मागीर थोड्या दिसांनी तो सुटला जेलींचो बूक वाचून आमकां एक पापान लास्ट रिट्रीटाक टेस्टिमनी सांगलेली कोण जाणा आं एका चेडो आवयचो चेडो आसलो तेणें कितें तरी बँकीन कितें केलें आनी भायल्या गांवांत गेलो आनी बरो रावलो तिची आवय उतरान आसली आवयन तिका कितें सांगलें चेड्याक पुलिशेन वच म्हणून देवाचें उतर दिलें तिणी ताका आयकूंक ना देवाचें एक आवयन आपल्या चेड्याक तूं सरावंडेड जा सांगलां आवय सांगता आवय कितें जाल्यार आपल्या भुरग्याक लिपोवन दवरता न्हू रुमान हितून बीन त्या आवयक लागून तो येतालो आवयन पुलिसेक फोन केलो खंय आपलो चेडो एरोप्लेनान आसा पुलिसेन तांकां कितले वर्सां ताका हें सांगलें जेल 90 years काय कितें न्हू 40 years ब्रदर जुलियो कितले हाडलें 40 years आनी तो तो जेजूचें सांगता आपणाक जेजू सोडटलो म्हण आपणाक खबर आनी जेजूकूच लागून तो डिसिजन घेता तो जेलीन वचपाक आवयचें आयकता आनी पूण तो बायबल वाचता तितून जेलीन आनी बरें तेजें कोडणें आसता म्हणून तेज्या आवयन सॉरी आवयन तेजें सांगलें तुका फक्त जेजूच हेल्प करतलो ह्या सिट्युएशनांत जें तेणी कार्य केल्लें लोकांक तेणी एका बँकीनसून व्हडलें भंडारी म्हणटा बरें पयशांचें कितें करून तो दुसऱ्या गांवांत गेल्लो भायल्या भुरग्यांक घेवन आनी ताका आवय सांगता तुका जर भायर सरोंक जाय बापूय ताका आपयता तूं केन्ना येतलें हांव मरतकूय येतलें असो म्हणटा पूण आवय ताका सांगता तुका तूं हितूनसून भायर सरोंक जाय फक्त तुका कोण हेल्प करतलो जेजू आनी तेजें उतर ताका सांगता ती तो जेलीन तेजी न्हू बरें कोडणें पळोवन न्हू जेलरान तेजें हेजें तेणी ताका वर्सां तेजी कमी केली आनी तो सुटून 4 वर्सां मागीर तो सुटलो जाणा पूण ताका मागीर परतूय दुसरें देवाच्या उतरान आसलेलेंच ताका मागीर आजुनूय तो देवाचें उतर परगट्टालो म्हणटालो तो तेंचे दोगांयचे तें देवाचें उतर परगट्टालें आनी होय देवाचें उतर दोगांय मेवळ्यांनी मागीर देवाचें उतर ती जेलीन परगट्टा न्हू
आमकां चान्स आसा काय जेलीन बीन वचपाक, पूण जेजून पळय बरयलेलें इग्नोरींग पर्सनल तुजे खाजगी तुजेर येतलो टायण्यो तेजेर तूं फेस करतलो असल्या हितून वयताना जाता न्हू. आनी न्हू हें ब्रदर पळय म्हाका बिराड दिलें म्हणटा तें 35 Naked, is sick. I was thirsty and you gave me something to drink. I was stranger and you invited me. Stranger, एक आपूण एकसुरो आसलो, वाटसुरो म्हणटा न्हू. तेन्ना तुमी आपल्या घरान आपणाक बिराड दिले, कोंकणीन सांगता बिराड दिले, हांगा इनवायट आफयले आसतलें इंग्लिशीन खंय तरी बिराड दिले, गिव मी रूम. तेन्ना पासून न्हू डेंजर आसता हे रूम पासून कोणाक दिवपाक न्हू डेंजर आसता. पूण तूं जेजू म्हणून दिता काय म्हणून तें पळोवपाक जाय. कित्याक जाणा हेजेर न्हू आमचे जेन्ना आमी बिफोर मॅरीड आमगे रेंट रूम आसले आनी एक आमी प्रेयराक वयता थंय एक भयण आसली. तिजे फ्रेंड ते म्हणलें कितें जाणा ताका बिराडाक दवरपाक जाय. एक चेडो आसा ताका गोवान सोडलां काय म्हणजे कितें तेजी स्टोरी. सो आतां कितें करतले आनी लो कास्ट तुमी जाणा न्हू आजुनूय लो कास्टाचे आसा म्हणून आमी उतरान येयल्या म्हण आमकां तें कांय ना जाणां तुमी. लो कास्ट हें सांगतालें दुर्गा तें वयर पासून दिवंक जाय तशें तशें आसा तें आतां कितें करतलें. आमचो रूम खाली आसलो आमी दवरलें पूण देव आमकां हें केलें आमी दवरलें ताका आनी ताका सांगलें पळय अशें आसा वाड्यान आमच्यान लागींच घरा म्हजो भावूय आसा. सो तूं काम पळय बेग्यान आनी हें कर म्हणजे तुजे दुसरे कडेन बिराड पळय तुका आतां जाय म्हणून आमी दवरता. ताका काम मेळ आनी आमी रिलॅक्स आहा कित्याक आतां जेजू म्हणून दवरला न्हू आमी जेजून सांगलां न्हू बिराड दवरा म्हणून कोणाकू आमी दवरलें. आनी जालें टायम जालो आमची शेजान्नीक कोणी सांगलें ती चोरूंक लागली बाय तें अशें ना खबर ना आतां कितें सांगतलें खबर जावन दवरलेलें आहा न्हू. आनी मागीर भावाक सांगलें मागीर जालें तें पूण ताका काम मेळ्ळें. मागीर तें म्हणलें आपूण वयता पूण देव साल्वार केलें न्हू देवान साल्वार केलें न्हू. तेन्ना जाल्यार व्हडलें झगडी जावपाची न्हू अशी घरान सुद्दां. पूण जेन्ना आमी जेजू म्हणून जेजू म्हणटा न्हू हें सगळें तुमी कित्याक केलें म्हाका केलें सगळें तुमी हें केलां तें वेस्ट न्हू तुमी म्हाका केलें तें सगळें. पूण आमकां करपाक जाय न्हू एक्शन आहा न्हू आमकां आमी आशिर्वादीक म्हणटा न्हू हे आशिर्वादान सुद्दां न्हू हें एक्शन आहा आमी दुसऱ्यांक हे सगळें गूण करपाचें आसा. आमकां आशिर्वाद म्हणजे आमकां सगळें देवान बोल्लेलें ना हान पावर म्हणटा सगळें वयले शक्तीन तेणी आमकां बोल्लेलें. ती शक्ती आमकांच न्हू वयली गिरेस्तकायेन बोल्लेलें आसा स्वर्गीची आनी ती गिरेस्तकाय आमी आमकांच धरूंक न्हू पूण दुसऱ्यांक दिवपाक जाय. आसा काय आमचे कडेन कोण शेजाऱ्या आसा कोण तरी आसा पिडेड बरी ना भुकेल्ली आसा आसतली न्हू. आसतलें न्हू. तर आमी पळयता तें पळयल्यार न्हू आमी जेजूक पळयता त्या रुपान जेजूक फक्त जेजूक पळयता आमी त्या रुपान. आमकां न्हू दिवपाचें म्हणल्यार आमकां आमचो बुनी आमकां ल्हानपणासून म्हाका पासून ल्हानपणासून हें तुकाच मोडपाक जाय पयशे कॉलेजीक स्कुलाक वयताना आमकां कितें जातालें तें दुसऱ्यांक दिवपाक जायना. आमकां शिकवण आसली तेंच कित्याक तांकां शिकवण ना दिल्यार चड मेळटा म्हणून आमकां कितें आसलें दिलें जाल्यार दिलें जाल्यार आमकां कमी जातलें. आतां पळय आमी शिकोया आतां एक जर आमचे कडेन 100 रुपया आसा 100 रुपया आसा आमचे कडेन आतां आनी आमी गरिबांक 70 रुपया दिले कितें दिलें खावपाक दिलें हॉटेलान व्हरोन. आतां कितले उरले आमचेशी 30 रुपया उरले. कितले उरले म्हणटा हेवटेन थँक्यू जिजस. कितले उरले म्हणटा फाटल्यान कितले उरले
कितले उरले? 30 रुपया. 30 रुपया उरले न्हू. हे आमी खंय शिकल्या? इस्कॉलान शिकल्या न्हू. आतां आमी एक गरिबांक बी सगळे दिले जेजू म्हणून जाल्यार आमकां कितें जातलें आमचेशी तें पळोवया. लूक 6:38. आतां आमी सगळे गरिबांक दिले आमकां कितें मेळटलें अशें जाता न्हू. पूण देव आमकां कितें सांगता हांगा? गीव काय टेक? टेक. Give and it will be given to you. They will pour into your laps a good measure, pressed down, shaken together, and running over, with no space left for more. For with the standard of measure you use, when you do good to others, it will be measured into you, to you in returns. कितें सांगता आमकां? कोंकणीन पळोवया. दियात दियात आनी तुमकां देवूय दितलो. देवूय दितलो. कसो दितलो पळया. बरें चिकार बरें चिकार माप चिकान मापून दामून चेपून दामून चेपून हालोवन आनी ओतोसोर वतासोर सुयेन बोल्लले देव तुमचे ओटयेन घालतलो. ओटयेंत घालतलो. कशें घालतलो? आतां आमकां इस्कुलान शिकयला म्हणटा न्हू. आतां आमी 100 70 रुपीज गरिबांक घाल्यार 30 रुपया उरले इस्कुलान. पूण आमकां देव कितें सांगता? तूं पळय दिताय, तूं आतां 70 रुपीज दिलाय न्हू, ते कशें जातले? हालोवन दोलोवन प्रेस डावन सेकंड म्हणजे सगळें दोलोवन हालोवन ओतून सोर मनीस देव मनशाक धाडटलो तुज्या ओटयेन घालतलो. आतां तुवें एक सगळें बुक्याल्यांक जेवण दिलें, तांदळांक कपडे दिले, तुका सगळें कितें मेळटलें? मल्टिप्लाय करून मेळटलें. कमी जावचें ना. संवसारान कमी जातलें पूण देवाचे नदरेन तुमी सारकें डबल मेळटलें. हांगा कितें म्हणटा? वीथ नो स्पेस लेफ्ट फॉर मोर. इतलें जातलें जागो पासून तुमकां दवरूंक जावचो ना म्हणटा न्हू. जागो पासून नासचो ना. तूं जेन्ना दिताय न्हू पळय हांगा सांगता वीथ नो स्पेस लेफ्ट फॉर यू. तुका जागो पासून नासचो ना तें दवरपाक. केन्ना तूं दिताय जेजू म्हणून दिताय दिवपाची संवय करपाची दिताय न्हू, तें तुका कशें मेळटलें म्हणटा परत? दामून चेपून हालोवन ते 70 रुपयाचे स्पेंड केले ते 7,700 लाख अशें आमकां मल्टिप्लाय करून आमचे कडेन येतले. आमी म्हणटात 330 रुपीज ते संवसारांतले. आमचें मन हे उतराचेर हाडपाक जाय. दिलें म्हणटकूच आमकां उलयता आमचें ए तूं दिता उलयना दिताना तुका जाय मुगो जायना कोणाक हें दिताना. पूण तेन्ना आमी कितें जेजू म्हणून दिता. आमकां परत जेजूक आमी मोगान दिवंक जाय, हांसोवन दिवंक जाय. काल आमी हें पळयलां न्हू, व्हिडियो एक पळयल्लो न्हू. हँडफूल रायस तेंच्या गांवांत खंय कांयच कमी ना. खंय तेंचे केन्नाचे स्टार्ट जाल्ले. तांदूळ घालतना ती एक एक मूठ काडून दवरता आनी ती मागीर व्हरून चॅचीन दिता. ते मागीर गरिबांक हय ते केन्नाच्यान म्हणजे तेंचे आतां कितले वर्सांच जाली आनी ते करता. तेंचे कोण करताली ते आमच्या हितूनी न्हू आदी लोक दितालो दिनासलो. तांदूळ हाडले न्हू उकडे शेतांतसून कोणागेर ना म्हटलें न्हू घे फुकटूच पयशे घेताली. आनी तेंचे कडेन भुरगीं कितलीं आसतालीं सिस्टर तुका खबर आहा न्हू? भुरगीं खूब आसतालीं न्हू आदी. आनी तांकां केन्ना लॅक जाताले भुरग्यांक उपाशी पडटालीं. आदी लोक तुमगेर 8 जाणां केन्ना कमी जाता पूण तुमची आवय बापूय कोणी येयले तितूंतलेच काडून दिनासली दिताली न्हू. आतां तशें कोण दिना. आनी ती लॅक जाता पळयलां तुवें हें ना तें ना. 1-2 भुरगीं हें स्कुलान घालपाक म्हणजे सांगता दिवपाचें ना आमकां.
येयले जाल्यार तांकां पूण ते मागीर ते घरान न्हू कितें लॅक जातालें आतां पळयल्यान तुमी डिफरंट पळयला आनी भुरगीं कितलीं पूण तितून भितर दितालीं पळय ती सांगता आपणाची भुरगीं आसून सुद्दां दुसऱ्यांक दिताले दुसऱ्या कजनांक दिताली पूण तरी म्हणटा कोण येयलो भितर तितूनय आनी तांकां दिताली आतां कितें करता जाणा आपल्या भुरग्यांक करता आनी पण दवरता न्हू न्हू आतांचें जनरेशन सांगता आनी तें लॅक जाता पळोवंक ना तुमी अशें दिता शेजाऱ्यांक बी हय तेंच सांगता हांव आतां इकतें आतां कितें जालें न्हू झाडांक बसून पयलें आदी वर्ग तुका शेंगो बी आतां इकता सगळें पूण दिवपाचें ना जाल्यार तुका कशें मेळटलें परस हां देव म्हणटा हांगा तुमी दियात आनी तुमकां परतून बरें मेळटलें आमी दीच ना आमकां ही संवयच ना हॅबीट ना आमकां न्हू आमकां शिकयला पूण तितूंतले तुमची माय दिताली न्हू काडून कोणाकू पळय ते कितें म्हणटा तो कितें पयशे तो हे ना हांगा कितें दिताय न्हू ते परस तुका मेळटलें पळय कशें मेळटलें तूं तर फॉर वीथ द स्टँडर्ड ऑफ मेजरमेंट फॉर यूज वेन यू डू गूड टू अदर्स इट वील बी मेजर अन टू यू तूं तर रिटर्न येतलें तूं तर इल्लेशें दिलें तुका कितलें येतलें मेजर परतें कितलें येतलें तूं कितें करताय न्हू तूं कितलें दिता तितलें तुका परत येतलें सांगता न्हू बायबल हां आमी कितें करता तितलें परत येतलें आमकां कितें आमी राग दिता जाल्यार आमकां कितें येतलें परत आमी हांगा पयशे तशें उलयना देव आमचेशी हां सगळें आमी कितें दिता दुसऱ्यांक मोग दिता तुका मोग कसो येतलो दामून चेपून हालोवन वतासर हां हांवें न्ही मिनिस्ट्रीन पळयलां जितलो आमी मोग दिता न्हू तितलो आमकां मोग परतून येतालो ती म्हाका सांगताली न्यू क्रिएशनाच्या टायमा वयल्यो खबरी आमकां कोणी मेळ आवय आमी तुमकांच लागून येतलो तुमचो मोग पळोवन टीम मेंबरांक लागून आमकां पयलींच सांगलेली ही मिनिस्ट्री आमचो एक ब्रदर तो सांगतालो वळखोंक जाय मोगाक लागून सो आमी कितें दिता न्हू मोग दिता तुका कितें येतलो मोग बरो दामून तेपून हालोवन येतलो न्हू राग दिल्यार कितें येतलो तसोच येतलो तुका दामून चेपून परत ज्या मापान तूं दिताय त्याच मापान तुका परत येतलो म्हणटा आतां आमी कितेंय तर पळयता जाल्यार आमी दिलां आसतलें पयलीं न्हू वायट बीन ते परत येता तें तांकां ब्लेम करूं येता आमी पळोवंक जाय देव म्हणटा ज्या मापान तूं दितलय त्याच मापान तुका मेळटलें थोडी पयशेच म्हणटा पूण कितें उपन जावं आमगेर एक नाल्ल जाल्लो माड जाल्लो भयणीन म्हाज्या सगळ्यांक न्यू क्रिएशनान सगळ्यांक नाल्ल आवय आमकां नाल्ल इतले जातालो एकूच माड 40 बीन पडटाले माड जेवरूय पडटाले नाल्ल सॉरी आनी नाल्ल इतले मोठो जातालो सारको सगळीं जाणां म्हणटालीं ताका लागून कितें दिता न्हू देव तुका बरें दिता कितें उपन जाता आमी देवाक दिवपाक जाय देवाक म्हणजे देव सांगता कोणाक दिवंक जाय तें सांगता न्हू आमी व्हरून मुर्ती कडेन दवरता म्हणटा तें देवाक न्हू देव म्हणटा भुकेल्ल्यांक तानेल्ल्यांक कपडे पासून नेकेड आसता कोण तांकां म्हणजे तांकां आमी हेल्प करपाक जावो जायते भशेन आमी हेल्प करूं शकता देवान आमकां ब्लेस केला पूण तें आमकां कशें येतलें परत येतलें दामून तूं करता तितलें तुका परतें येता बायबल सांगता न्हू आनी भयणूय सांगता आपणाची स्टोरी सांगता आदी आमी दितालीं आनी कशें आमकां दामून येयलें तें
सिस्टर न्हू आतां आमी दिता कित्याक दिना तें पयलींच सांगलां न्हू हांवें आमकां खबर ना ती जेजू म्हणून आमची शेजाऱ्या जेजू आमचे कोण आसा दुस्मान बसून ते जेजू म्हणून आमकां खबर ना तेंच्या भितर जेजू आसा म्हणून सगळीं जाणां म्हणटा मादर ट्रिजान अशें केलें तशें केलें कित्याक केलें तिणी आमच्यान करूंक जायना तें आमच्यानूय जाता पूण आमी ते मनशाक जेजू म्हणून पळयना एक सोरेकार येयलो पयशे मागले आमकां खबर ना तो भुकेला काय कितें तो आमी म्हणटली हे चल चलो पिवंक जाय सो आमच्या तोंडारूच म्हणटली लायफ एंड डेथ आहा म्हणून आमी पळोवची ना जिबेर आमचे ताका दावडटली न्हू जायना बायल्या एपिरियन्सान पळयता एक 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 बरी हेल्डरी ती आं ती म्हणटा कितें आपूण एक फॅमिलीक म्हणटा म्हयन्याच्या म्हयन्यान पयशे दिताली एक जाणटी बायल आसली आनी तिणें म्हणटा कोणी तरी तिका पयलें दिताना तिका विचारलें तूं तांकां कित्याक पयशे दिता ती चेडूं अशें आसा चेडो असो आसा तिणें कितें केलें आतां आमी आयकता आनी बंद करता न्हू भितरली स्टोरी कोणाक खबर ना ती टेस्टिमनी सांगताली म्हाका ऑनलायनीचेर एकदां आनी ती म्हणटा कितें आपूण जेन्ना तिका विजीट करूंक गेली परत 2-4 म्हयन्यान दिवंक ना पयशे हातुनार पडल्या बरी ना कांय जायना आपणाक कोणी सांगलें ती बरी ना म्हणून आपूण केलें म्हणटा बरी ना म्हणून तिणी विचारलें म्हणटा आपणाक बाय तूं म्हाका कित्याक पयशे दिनासलो कित्याक बंद केलो तूं पळय पयशे दिताली ते हितून आपूण वखदां हाडटाली म्हाजी 2 म्हयने म्हाका वखदां ना म्हणून आपूण पिडेस्त पडली पळयला अजून ना ती म्हाका टेस्टिमनी सांगलेली ती म्हणटा बाय म्हाका रडोंक येयलें म्हणटा थंयसरूच थोड्या दिसांनी मेली ती आपूण म्हणटा खूब दूख जालें तिणें म्हटलें तेन्ना तूं कित्याक म्हाका दिवपाचे बंद केले पयशे आमी कोत्ता न्हू भायल्यान पळोवन सगळें आमी भायल्यान पळयता न्हू कोणायकू आमी भितरली स्टोरी नको ताका लागून आमी दिता जाल्यार जेजू म्हणून दिलो जाल्यार आमकां टेंशन घेवं नाका जेजू म्हणून दिया जाल्यार आमी कितें करतलीं तेंचे भायले सगळें पळयतली गिरेस्तकाय थोड्यांचे आनी कितें आतां हिणी गिरेस्तकाय पळयली आनी तांकां बंद केलें आतां आमकां खबर ना आतां जाणटी भितरली आतां कोण दिता काय कितें तें पूण आमकां खबर आहा ज्या मापान आमी तर इल्लेशें येता आमकां इल्लेशें येतलें आमी जेन्ना इल्लेशें येता तेन्ना चड सोदता न्हू आसा आमचेशीं दिवपाक जाता भरपूर पूण आमी दिना आनी आमी चड सोडटा देवा कडसून देवान ऑलरेडी सांगलां तूं त्या मापान दितलें त्याच मापान तुका परत मेळटलें आनी तें बरें मेळटलें आनी तें रुमूय नासना तुका दवरपाक जेन्ना दिता तेन्ना हांगा पळय सारकें म्हणटा तो वीथ नो स्पेस लेफ्ट फॉर यू म्हणजे जागोय तुका नासचो ना दवरपाक आमी हॅबीट करया न्हू हें जेजू म्हणून आमी जें शिकता न्हू जें आमकां पळयता शिकयता तें आमी आमच्या जिवितांत प्रॅक्टीस करूंक जाय तेन्नाच आमी एक देवाक जाय तशें जिवीत एक बरो मनीस बरो होली मनीस बीन कसो जाता देवाच्या उतरान चलता पळय तसो कोणाक कपडे ना घालपाक न्हेसपाक तांकां दिवपाक जाय आमी जायते वर्सां पयलीं म्हाजे न्यू ड्रेस आसले शॉर्ट बीन सगळे केरलासून येयली तेन्ना हांवें घालूंक नासले हांवें एके भयणीक दिले ती मिसाक बीन वयता म्हणून तिका म्हाका खबर ना म्हाका पळयतात म्हणून सांगलें दी म्हणून नेवेच आसले शॉर्ट सगळे शूट सगळे एकूच कितें घातलेलो एकदां आनी बरो धुलो फेर मारून दिलो ते म्हाका मेवलें आनी म्हाका सांगलें सिस्टर तुजे ड्रेस आजुनूय घालता आपूण
आनी म्हाका त्या टायमार गरज आसली. पळयतात मग दाखयता आमकां कोणाक दिवंक जाय, कितें घेवंक जाय. आनी तेन्नाच्यान न्हू म्हाकाय केन्ना हांवें तुका सांगूंक ना, म्हाकाय हें न्हू कपडे हांव दिता न्हू, म्हाका केन्ना लॅक जावंक ना. म्हाका देव खंयचे जाय त्या टायमाचेर न्हू देव, हांव चड सांगलां तुमकां मार्केटांक वचपाक बीन, आतां हांव ब्लेस म्हणून वचपाक शॉपिंगाक बीन, पूण देव खंयच्यान ना खंयच्यान हांव वचना देव म्हाका दिता हाडून. कित्याक आमी पयलीं दिवपाची संवय केल्या. आतांच न्हू आमी जेन्ना ब्रदरीचो टॉक आयकलो न्हू तेन्नाच्यान तेज्या पयलीं पासून आसलें मातशें. पूण एक चॅक करपाक जाय. हांव न्हू दितालीं पयशे न्हू, कामाक वयतालें म्हाजे कडेन पयशे आसताले, हांव कोणाकूय पयशे दितालीं कित्याकूय जाल्यार. एक भयणीक दितालें हांव म्हयन्याच्या म्हयन्या. ती भयण म्हाका आतां तिका आस जाली पळय, ती भयण म्हणून लागली कितें जाणां, म्हाका फोन मारलो आनी म्हाजें म्हणलें 14 फॉर्म जायना आनी म्हाका लेटर येयला आनी आतांच 10,000 भर म्हूण सांगल्या म्हणून. आनी तेज्या पयलीं न्हू देव म्हाजेशी उलयल्लो आनी देवान कितें सांगलेलें, कोणीय तरी आतां कोणीय देवान सांगलेलें, कोणी कितें आतां पयशे एका ब्रदरीन आमकां प्रिचींग दिल्लें, आमी कितें करता काडटा पयशे दिता आमी पळयना. आतां कोण पिडेस आहा न्हू, आतां तेजी म्हणटा वखदां हाडून दिया तुमी, तशें आमकां सांगलेलें. तुमी लेटर हाडल्यार तेंचें लेटर वचून हें कर म्हणून हांवें कितें सांगलें ते भयणीक, म्हाका म्हटलें लेटर हाडून दी तें लेटर हाडून दी, हांव तुज्या वांगडा बँकेन येता आनी ते पयशे भरता. पूण अशेंय करता, ताका लागून आमी चतूर रावंक जाय. देव म्हणटा आमी सारकी चलपा भाशेन चतूर रावंक जाय. कोण आमकां नागोंक येतलो, इबाड करून तें आमकां खबर ना, कोण आमकां फाटल्यान हें करता. आतां ती भयण हांव सांगता अजून पासून म्हाका तिणें लेटर दाखोवंक ना. पूण देव न्हू आमी कितेंय केलें देव आमचे कडेन पयलींच उलयता. म्हाजे कडेन पयलीं ते एका टिचिंगाचेर उलयल्लें, कित्याक हांव करतालीं काडटालीं पयशे कोणाकूय दितालीं. दिसलें न्हू गरीब दिले पयशे व्हरून, मातशें अशें हें केलें कितें सांगलें तेंच्यांनी दिलें. पूण कित्याक आमी जेजू म्हणून दिताले न्हू, तें म्हाज्या मतीन नासलें. पूण म्हाका तेज्या पयलीं टिचींग घालता हें 14 फॉर्माचें, तेजें आजून पासून म्हाका केन्ना ताका विचारतलें म्हटल्यार म्हाका अशें मेळोंक ना टायम. ते 14 फॉर्म जाले काय म्हणून विचारची नासली, तूं मागलेले पयशे म्हणून जाले काय म्हणून. पूण पळय आमी न्हू मातशी हें आसूंक जाय. देवान आमकां विजमूय दिल्या हें सगळें पळोवपाक वळखोवपाक. देव आमचेची उलयताय बीन पळयतात मागीर आमी विचारूंकूच जाय. हें सायड केर रायट टायम घेवंक जाय केन्ना केन्ना. पूण भुकेल्लो बीन दिसलो न्हू तांकां टायम घेवं नाका, तांकां दिया जेजू म्हणून. कित्याक जेजून सांगलां न्हू, तुमी भुकेल्ल्यांक जेवण दिलें, तानेल्ल्यांक दिलें, तुमी कोणाक दिलें, म्हाकाच दिलें. आनी आमी तशेंच करपाक जाय आमच्या लायफान. आनी आमी कितें शिकताले ते टेस्टिमनीसून दिवपाचें. तिचें लायफ आतां खूब चेंज जाला आनी ती देवाच्या कामाकूच आतां म्हणटा ती आपणाक चड. जेन्ना आमी वचपाक लागलीं रीच आवट करपाक बीन तिका घेवन आपूण म्हणालें कामाक वचना आतां, तुमच्या वांगडा येता. पूण कितें जालें, केन्ना डिसिजन घेतलें तिणी. एक माजर ती पळयताली, त्या माजरान पोरां काडल्या आनी थिंगेर आहा. ताका लागून आतां ताका येवपाक जायना. पूण ते टायम काडून सांजच्या दिसाक आमच्या वांगडा आमी गेल्लीं ताका घेवन. येता म्हणून कोणागेर गेल्लीं आमी 2-3 फॅमिली आमी हें केल्ली. एक फॅमिली भयणीन सांगलां आपण बोक्सोणे दीत ना म्हणटाली पयलीं. आनी म्हणूंक लागली कितें जाणां, आपणाक आमी सांगलें आं जेजूचें अशें. आनी आपणाचें एकूय काम जायना. खूब आपणाचे डिफिकल्टीज पावसाचो येयलो, डिफिकल्टी खूब जाली, आपणाक कोणूच हेल्प करिना. सांगल्यार सगळे मिनिस्टर सगळ्यांची नांवां घेवन तांकां कितें केलें. आनी हांवें म्हटलें एक काम आहा तुका. तिका कळ्ळें आं, तिणें डायरेक्ट सांगलें फॉरगिव एंड फॉरगेट आपूण करिना. हांवें म्हटलें तेच इम्पॉर्टन्स न्हू. बोगसोणें दिवप आनी विसरोन वचपूच इम्पॉर्टन्स न्हू. तेच जायना म्हणलें. हांवें तिका सांगलें येन्ना हांव पोर्टाक गेल्ली म्हाज्या लायफान हांवें जेजूक सांगलेलें म्हाजे कडेन बोगसोणें दिवंक जायना म्हणजे फॅमिली मेंबराक. म्हाका परत टिचिंगाचेर आवाज येतालो ताका बोगसूंक म्हणून. येता ते दिसा हांवें जेजूक सांगलें जेजू तुका लागून हांव बोगशितां, म्हाजे कडेन जायना, म्हाका जायना पूण तुका लागून बोगशितां आनी हांव तुका लागून मोग करतां. तेन्ना घरा येयली तेन्ना आमी ते जाग्याचेर हांवें काल टेस्टिमनी न्हू घर बांदलां ते आमचे रस्ते ओपन जाले. म्हाका दिसता ते बोगसोण्याचेर
जेन्ना आमी बॉक्सून हांव येयली न्हू त्याच जाग्याचेर आमी घर बांदलें. कितलें डिफिकल्ट आसलें. तिका टेस्टिमनी सांगलें आनी बरें उतरान 2-3 सांगलें बायबलांतली. तेन्ना तिणी सांगलें खूब आपणा पासत माग बॉक्सुपाक तेंकां. आमी सांगता, म्हाका एक भयण सांगताली आमकां सांगता बॉक्सून, पूण एक्सप्लेनेशन कितें जाता राग धरल्यार तुका दुयेंस तूंच पिडेस्त जाता. जाय तेन्ना मागीर तेणें आपणाची टेस्टिमनी जायते अशें बरें शेअर केलें तेणें टेस्टिमनी. सो म्हणजे ते आपूण कशें पिडेस्तांच्या हॉस्पिटलान वयता आनी कशें हें करता शेअर करता देवाचें उतर ते. सो आमकां आमी जाता तो आमकां टायम आसा जाता तो टायम आमी अशें देवाक जाय तें करपाक विजीट करूंक मिनिस्टर करूंक तेंकां पिडेस्तां तेंकां एकदां न्हू जेजू कितें म्हणटा फक्त विजीट केल्यार पुरो म्हणटा न्हू. एकदां आमचें प्रेजेंटूय बी न्हू देवाचें हाजीरपण आमच्या भितर आहा न्हू तेंच तेंकां पेखोवणी हाडटा वचोन सुद्दां. एकदां ती पिडेस्तां कडेन वयशी न्हू तेंचे भितरल्यो न्हू तूं वळखना सुद्दां जाल्यार ती खबरी सांगता. म्हणजे कितें तेंकां भितरलो जेजू दिसता ते आमकां सांगिना. हांव एक दीस म्हणटाली जेजू तें म्हाका कित्याक सांगता सगळें. मागीर म्हाका एक दीस कळ्ळें जेजू म्हाज्या भितर जेजू आहा तेका सांगता. हांव वळखना म्हणजे सगळी स्टोरी सांगता न्हू दिसता न्हू कित्याक सांगता ही गाय म्हणून, पूण तें आमकां सांगिना आमच्या भितर आसलेल्या जेजूक सांगता आनी तो जेजू तेंकां आन्सर दिता. समजता आमी वचोंक जाय कित्याक तेंच्यो खबरी आयकूंक जाय टायम दिवंक जाय तेंकांय बीन. तेंचे भितर आसता तें भायर सरले न्हू तें सेट फ्री जाता. हांव एक भयण जाणा खूब टेंशन बीन जालें न्हू तिका खूब भितर आहा ती कोणाचेर रागाता. मागीर तेजे कडेन वचोंक जाय आनी तेजे सगळे खबरी आयकूंक जाय मागीर सारकें सेट फ्री जाता ती. तिजें हांव जाणा म्हणजे आयकूंक जाय तें तूं समजनाका तुका बरें म्हणटलें म्हण त्या टायमाचेर तुकाय भितर कितें कितें म्हणटलें पूण ओगी रावन आयकूंक जाय हय 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 करून. मागीर सोंपाना फुडें मागीर सारकें क्लियर तुजे कडेन उलयतलें. वचोंक जाता तुकाय कितें म्हणटा तें खबर आहा वचोंक जाता मागीर वचोंक जाय म्हणटा. हांव मुद्दाम वयतालें कित्याक म्हाका कांय ना न्हू म्हाज्या भितर आहा तो जेजू आसा तो आयकता आनी तो तिका शिकयता तोंडानसून म्हाज्या उलयता. पूण आमी तेका लागून तो मिनिस्टर कॅर करूंक जाय म्हणटा पिडेस्तां कडेन वचोंक जाय कोणाय कडेन. आमी जेलीन पळयलां न्हू जेलीन गेले जाल्यार कितें आतां सगळें डेंजर आसतलेंच म्हूण सांगता पूण आमी मागणेंय करूं येता न्हू जेलीन आसता तेंकां जायना. आमी एक टायम घेवंक जाय जिबेचे देणे जेलरा पासून थोडे बेश्टेच आसता जाल्यार बेश्टेच कोणाच्या हितून बेश्टेच आसता थोडे ते कितले रागान भरलेले आसता. एकदां हांवें कोण जेलीनसून येयलें तेका विचारलें म्हाका विचारता व्हडले हांव जेजूचें करता न्हू तुमचे पासून थंय जेलीन आसलें म्हण लागलो. पळय तेका हांव सांगता कित्याक तूं म्हणजे बोगसोणें दिवंक जाय राग धरूंक जायना म्हणून स्टार्ट केलें तें तुका व्हडलें दिसता तुमचे पासून प्रीच करता न्हू हांव त्या पासून जेलीन आसलें म्हण लागलो तो म्हाका. म्हणजे पळय कशें मनीस हें आसता तें. पूण हांव जाणा म्हटलें जेजू तो देवाचें उतर परगडटा युट्यूबाचेर ते टेस्टिमनी येता म्हणजे तो यूथ जेलीन गेल्लो कित्याक तेजे पर्सनल हेका हांव तेका सोमतेच मागणें केलें हांवें तेणें म्हाका सांगिना फुडें हांवें म्हटलें वय रे पूण तूं बोगसो न्हू. हांवें मागीर जेजूक म्हटलें तेका हांवें युट्यूबार पळयलां टेस्टिमनी आनी तेजी टेस्टिमनी यूथ तो तेजी टेस्टिमनी पळोवन खूब लोक येता. उडास येयलो म्हाका एक आवयन फोन केलो आनी खूब रडपाक लागली. तुजे चेड्यान असोच मस्तो आसा चेडो म्हणजे बरो जेजूच्या नांवान बरो तो कितें तरी केलें आनी ताका कोणी तरी येलें तिका खबर ना खंय येलां तें. आतां म्हाका हांव घरान ती थंय रडटा सारकी. हांवें म्हटलें जेजू कडेन हांवें तिका सांगलें कांय ना गे एंजल आहा देवाचें तो खंय तरी आहा तुका कळटलें. हांवें म्हाज्या फ्रेंडांक बीन फोन मारलो जाणाय ते वोखातालीं ताका तो न्हू युट्यूबाचेर टेस्टिमनी दिता. तो कितें करता युट्यूबाचेर टेस्टिमनी दिता आनी कितले यूथ आयकता. ती म्हणटा हय हय पळय म्हटलें तूं युट्यूबाचेर टेस्टिमनी दिता यूथ तो आनी जायते यूथ बसले आनी तेजें उतर आयकता आनी सेव जाल्या. आनी म्हाका हांवें भयणीकूय सांगलें आमी आर्गां दिवया तो युट्यूबाचेर आहा देवाचें उतर परगडटा म्हणून.
आनी मातशें वखदान उलय आशिल्लो ताका खरोच जेलीन घातलेलो पूण कळ्ळो खंयचो तें पयलीं कांय कळोंक ना सुटलो. आमी कितें करपाक जाय, आमी फ्युचर उलोवंक जाय. आमी भावार्थ म्हणजे कितें, दिसनाच्या वस्तूचें सोत भावार्थान आमची मागणी आयकता, फक्त भावार्था वरवीं न्हू जेजू, तेन्ना आमी तेजे दिसना तें उलोवपाचें मनशाचें, कोणाचें मनीस न्हू तें दिसनाचें उलोवपाचें. हांवें ताका पळोवंक ना युट्यूबाचेर, तिणी मागीर तिका कळ्ळें हांव फेथ उलयतां म्हणून. मागण्याचीच समजता आमी कशें फेथ उलोवपाक जाय, आमी भावार्थ उलोवंक, दुसरो जावं कोणूय जावं आमी फेथ उलोवपाक जावं न्हू, आमची भिरांत जाता. भिरांतीन मागणी सफळ जायना. आतां आमी शिकताले न्हू जॉबाचें. जॉब कितें करतालो? जॉबाक कोणी नाडलो? जॉबाक कोणी नाडलो? आं एवढें आयकोया. आं जॉबाक कोणी सयतानान नाडलो न्हू? नो नॉर्मल? तूं कितलीं वर्सां जालीं तुका बरी काडची पडटली. आं जॉब आपुणूच सांगता. जॉब 325 सांगता, आपुणूच सांगता आपणाक कशें इबाड जाल्यार सगळें आपणाचें हें सगळें लायफ. आं सांगता न्हू, आपुणूच सांगता. म्हजी भिरांत पळय आं. जॉब 325 ब्रदर. Job, Old Testament. पळय वाच रे कितें म्हणटा तो. देवचार आसलो पळय हांगा ब्रदर, नॉर्मल वाच. देवचार आसल्या पळय हितून. तूं हांवें म्हाका देवचारान नाडलो म्हणून. For the things which I greatly fear, greatly म्हूण घातला पळय, come upon me, and that of which I am afraid has come upon me. कितें आसा हांगा? कोण तरी आसा? ना. तो म्हणटा आपणाचीच भिरांत, आपणाचीच भिरांत ह्या निसवणपणान. म्हणजे हे सगळे जे भुरगीं गेली एका दिसा सगळीं जानवरां सगळ्यांक म्हूण रीच ते कसल्या गांवान त्या तोच एकूच सारको रीच आसलो आनी ते सगळे एकाच दिसा तेजी सगळी गिरेस्तकाय गेली. देवचारान परमिशन घेतलेलें पूण तो सांगता आपणाची भिरांती वरवीं तो भितर सरलो. आमच्या लायफान न्हू जायते आमी मागणी करता, करिना मागणी, पूण भिरांत तर आसा आनी तीच भिरांत काम करतली आमच्या लायफान. कोंकणी जाय ना. ते सेकंड चॅप्टरान ना आमी हांवें कनेक्शन केलें. देव आमकां दिता तें केन्नाच व्हरना. हे न्यू ओल्ड टेस्टिमेंट आतां आमकां देवान दिलां न्हू, देव केन्नाच व्हरना आमचें. आमी तें खूद आमच्या उतरां बरी वगडायता. देव ना केन्ना दिलें न्हू, देवान दिलें आनी तो फाटीवन पळयना. आं आं देवचारान व्हेलें. तो बायल तेजी म्हणटा ना, ताका म्हणटा तो देवान दिलें, देवान बायल तेजी म्हणटा तो म्हणटा. सेकंड चॅप्टरान आहा तें. तो देवान दिलें आनी तो म्हणटा आमी बरें आसल्यारूच देवाक हें बरें म्हणटा तो पळय. बरें आसल्यारूच आमी देवाक वखाणूंक जाय, वायटान वखाणूंक जायना. तो बायलेकूच सांगता तेन्नाच तेच्या फुडें. पूण देवान दिलें देव व्हरना आमचो. आं हें मातशें थंयसर करेक्शन आसा. देवान दिलें देवान येलें म्हणटा तो. देव आमकां दिता तें न्हू सारकें आमकां देव केन्नाच व्हरता अशें ना. तें आमी आमच्या उतरां उद्देशी आमचे भिरांती वरवीं. आतां जॉबान कशें वगडायलां देवान दिल्लें, तेजे भिरांती वरवीं आमी आमच्या लायफान भिरांतीन कितें करता न्हू, ती भिरांत आमच्या जिवितान घडोवन येता. भिरांत. आतां कामाचेर पासून आमी भिरांतीन वसात, तें काम भिरांतीनूच जातलें. कॉन्फिडन्सान वचोंक जाय. भिरांत आहा आमकां? भिरांत ना? भिरांत येयना पयलीं मातशी? मागीर तेन्ना कितें म्हणटा तुमी? 2 Timothy 1:7 देवान म्हाका भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना.
मोगाचो आपदमणेचो आनी पावर शक्तीन भरलेलो हो पवित्र आत्मो ही स्क्रिप्चर न्हू हांव सांगतालें न्हू म्हाका गाडी बसून काडूंक भायर भितर व्हरोंक जायनासलें हे स्क्रिप्चरीन न्हू हांव गाडी शिकल्या टू व्हिलर ती बी न्यू क्रिएशनान वचपाक आमकां लागींच कशें म्हणल्यार 2 बशी लागताले येवपाक ताका लागून न्हू ती गाडी भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना हुस्क्या खोतीचे मागणे म्हणून न्हू गाडी शिकपाक गेली तरी जायनासल्या गाडी चलोवंक रस्त्याचेर मातशें भिरांत न्हू आनी कोणाक टेस्टिमनी हांव नको गाडी शिकोवंक सोदता तांकां ती स्क्रिप्चर भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना करून न्हू गाडी शिकली टू व्हिलर पूण घराच रावली पूण म्हाका देव आमकां न्हू सपोर्टूय दिता भावान सांगलें चल गाडी घेवन कांय जावचें ना पांय लोल पांय दवर कितेंय कर आमी टॅक्स फारीक करता पुलीस दिसलें ताका तेन्ना न्हू हेल्मेट बीन पुलीस दिसलें ताका 100 रुपया काडून दी फुडें चल पूण गाडी घेवन वच सांगलें आतां म्हाका देव ना हांव सकाळीं उठलें गाडी घेवन चलून वयर रस्त्यार वयताली फस्टूच हांव क्लिनिकाक म्हाका आजून उड आसा ऑक्टोबरान हांव क्लिनिकाक गाडी घेवन गेल्या हांगा साफ करूंक जाय आसलें न्यू क्रिएशनान म्हाजे फ्रेंड म्हळ्यार आपूण फाटल्यान येता तूं फुडें चल स्लो चल हांव स्लो गेलो पांय बीन सारकें लाय मातशें रावण आमकां तशेंच जाता न्हू इवन देवाच्या उतरार पासून शिकतना आमकां रोखडेंच पाठ जाता सारकें आनी म्हाका बरें दिसता ब्रदर म्हणटा सगळी आपणाची प्रिचर आहा ती कसली डोबीवाली न्हू डोबीवाली म्हणजे आनी आतां आमकां आतां म्हणजे स्क्रिप्चर बीन सारकें म्हज्या भयणीक सारकें स्क्रिप्चर पूण आमी ती भयण पयलीं शिकोवंक ना सांगलां न्हू तिणी दुसरी दोनां शिकला पूण ते उलयता आनी तेणी हें हाडूंक नासलें तेज्या लॅपटॉपाचेर तेणी स्क्रिप्चर बरयला ताका खबर ना न्हू आपूण आयज टेस्टिमनी दितलें म्हणून भयणीक खबर नासली टेस्टिमनी दितलें म्हणून ताका लागून तें मातशें बायबल जाणा तेणी टायम स्पेंड खूब केला देवाच्या उतरान आनी तेजे हेजे लॅपटॉपाचेर आहा स्क्रिप्चर सगळ्यो म्हणून तेजे मातशे मिस्टेकी जाताल्यो आनी तसल्याच मनशाक देव वेंचून काडटा कोण बरी शिकोंडार बरी जाणा सगळें इंग्लीश बीन जाल्यार तांकां काडटा देव पूण चडसो देव कालत्यांक वयर काडटा सगळें आतां मिस्टेकी आतां तेजोच करेक्शन आहा न्हू नाल्यार करेक्शन नासचें ना ग्रेस म्हाका कोणाक दिल्या ग्रेस देवान ग्रेस कोणाक दिल्या आतां स्कुलान आमकां ग्रेस कित्याक दिल्या स्कुलान गेल्लीं सगळीं 98 पडल्या ताका ग्रेस दिल्या न्हू ग्रेस मार्क पडल्यात 98 आं कोण 32 34 इवन 30 पडल्या पासून तांकां 35 पासून तांकां 40 जाय मार्क्स जाल्यार तांकां ग्रेस आतां ग्रेस ही कोणाक आमकां देवाच्या राज्यान देव म्हणटा ग्रेस थ्रू फेथ वी आर सेव ग्रेस कोणाक जी कोणाक सारकी जायना शिकोवंक ओस्कोस सारकी शिकोवंक ना हां जायना तांकां उलोवंक जायना सारकें प्रोनावन्सिएशन जायना तांकां ही ग्रेस दिनान देवान वयर उबारल्या आतां हांव पासून देवाचे ग्रेसीक लागून हांगा उबी आहा देवाचे कृपेक लागून तेजें सोत मारला हांवें म्हणून उबी आसा कित्याक हांवें व्हडलें शिकप केलां व्हडलें वाचप जाणा कांय नको बरो बायबल जाणा सादें देवाचे ग्रेस देवाची कृपा ताका लागून आमी हांगा साल्वार आसा आनी आमी हांगा आसा जाल्यार आमी कितलें कितें करूंक ना आमच्या लायफान करिना आतां हां आमी फक्त साल्वार आसा देवाचे ग्रेस आमकां ताका लागून तो म्हणटा तुमी मिजास करूं नाका म्हणटा हांवें केला मिजास करूं नाका तुमचे बाबतींत आमी साल्वार जाल्यार देवाचे कृपा म्हणजे देवान जेजून पयस खुडसार केला तेजेर आमी सोत मानता ती ग्रेस ताका लागून आमी साल्वार जालेली आसा आनी आमकां फावो न्हू ती ग्रेस आमकां फावो न्हू आमी इतली हें आसा पूण देवान आमकां आपणाचे जेन्ना आमी सोत मानता तेणी केला तेजेर ताका लागून आमी साल्वार जाल्या आनी ताका लागून हांव हांगा उबी बसून आसा जेजूक लागून उबी आसा जेजून म्हाज्या पासून हें सगळें केलेलें आसा खुडसार ताका लागून आमी कोणीच व्हडवी कांय हें करूंक जायना हांवें हें केलां हांवें हें शिकलां हांवें तें शिकलां देवाच्या राज्यान आनी कोणाकूच आमी जजूय करूंक जायना हे हांगा कोणूय उबें रावन पुरीच करूंक जायना जाता देवाची कृपा म्हणून देवाची ग्रेस म्हणून जाता आतां म्हाजे बाब हांव येवन हांव कितें
उडयता, पूण आमकां ही देवाची कृपा आहा, सगळ्यांक आहा ही देवाची ग्रेस, सगळ्यांक. जी कोण फेल जावंक आसता तांकां देवाची कृपा आसा. स्कुलान कोण फेल जावंक सुद्दां तांकां ग्रेस मार्क दिवन पास करता. तशेंच आमकांय देवान ग्रेस दिलेली आसा. पूण ती आमी वचून घेवपाक जाय न्हू. कोणी जाणा ब्रदर एकदां 500 रुपया घेवन हे घे 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 म्हणटालो, आयकलां? आं 500 रुपया घेतालो आनी घे घे करतालो जाणा. कोणूच पळोवंक ना पापा करतालो तो. मागीर कितें करूंक जाय आसलें वचोन ते 500 रुपया तुमचे तुमचे म्हणटालो तो. ती वचोन घेवंक जाय आसली. आमी कितें करतालीं, कोणाकूय मेळो न्ही, चान्स मेळो न्ही, लज बेश्टी वचोंक. पूण अशीच आमी देवाच्या राज्यान करता. ती ग्रेस आहा न्हू, आमी वचोन घेवपाक जाय. ती देवाचें सगळें कितें दिलां न्हू, हिलींग डिलिव्हरन्स, आमी ते फोर्सान घेवंक जाय. ते 500 रुपया वचोन फोर्सान घेताले तशेंच आमी घेवपाक जाय. काय आमकां आनी आतां काजाराक वयता आमी. काजाराक वयता, बर्थडेक बीन वयता, गुफे आसता, गुफे आसता. आमी हांगा ते बसोन मागणें करता, गुफे कितें आहा थंयसर तें पळयता आनी यो म्हटल्यार येतले? येवचें ना. थंय आहा सगळें फुकट वयल्यान. इन द नेम ऑफ जिजस चिकन म्हाज्या प्लेटीर पड म्हटल्यार येतले? आं येवचें ना. पुलाव येतलो. आमकां वचोंक जाय न्हू, कितें जाय तें थंय देवा कडेन आमकां येवंक जाय. तेज्या हाजीरपणान कितें जाय तें तुका घेवपाक. सगळे गुफे मारून दवरलेली आसा. देवानूय आमच्या पासत गुफे मारून दवरलेली आसा. जशी काजाराक बीन गुफे आसता थंय देवानूय आमकां सगळी पेखोणी, सगळें डिलिव्हरन्स कितें जाय न्हू तुका सगळें दवरलेलें आसा. आमी कितें करूंक जाय वचोन, फक्त वचोंक जाय. ते खुर्चे वयले उठोवंक जाय. ते 500 रुपया घेवपाक ते खुर्चे वयले उठोवन येवंक जाय आसले. पूण आमी आसूं लज बेश्टी कोणाकूय व्हरो. तूंच न्हू, हांवूय न्ही केलां. हांवूय बसोन थंय पळयता कोण कितें सांगता. म्हणटा तो तुमची तुमची म्हणटा, पूण तरी उठाना. तरी देव म्हणटा आमकां हें सगळें आपूण करून दवरना दवरना. सोद मान आनी घे, सोद मान आनी घे म्हणटा तो. पूण आमकां तें जायना. कित्याक आमी कोण कितें म्हणटलो कोण हें तें सगळें हितूनी बोललेली आसा. पूण देव म्हणटा आपणें एक ग्रेस सगळें करून दवरलां. वचोन घेवपाचें. जंय काजाराक आमी वयता आनी आमकां जाय तें घेता आनी येता न्हू. वयचें पडटा न्हू घेवपाक. तो हे देवाच्या राज्यानूय हें सगळें घेवपाक देवाच्या उतरान वयचें पडटा आमकां. कितें करुया, देवाच्या राज्यान वचोन हें करुया, घेवया काय नाका? घेवंक जाय न्हू. आतां आमकां पेखोणी जाय आमच्या जिवितान. जाय कितें कितें आमकां जाय. आनी देवान फुकट करून दवरलेलें आसा. खुर्साचेर सगळें जेजू म्हणटा तुमची दुयेंस पिडा घेवन आपूण खुर्साचेर मेला. आतां ही ग्रेस, आतां ही कशी घेवची, आमी कशी घेवंक जाय? ही सोद मानूंक जाय न्हू. तेणी आमच्या पासत केलां. सोद मानूंक, होय जेजू तुज्या गायांनी साव बरी जाल्या, तुज्या गायांनी साव बरी. ग्रेस ही जशें ते गुफे मारून गेले ते आमी वचोन सोद मानूंक जाय. हे जेजूचें उतर, हे म्हाका तुज्या गायांनी साव खरी बरी जाल्या, पिडेन सुद्दां बरी जाल्या. गरीब तूं म्हाका म्हाज्या पासत ते खुडसार हांव लॉनान आसा. म्हाका कोणाचे गरीबसाय लेक आसा. जेजू तूं म्हाज्या पासत ते खुडसाचेर गरीब जाला. म्हाका श्रीमंत करपाक, म्हाका सगळें गिरेस्तकायेन भरपाक, सगळ्या रिणांतली सुटका दिवपाक. ही ग्रेस न्हू. ही सोत मानून घेवपाची. तेन्नाच आमी साल्वार जाता म्हणटा. आतां आमी जाणा, आतां आमी शिकल्या. हांव जेन्ना म्हाकाय कोणी सांगलेलें श्राप आसा, श्राप आसा म्हणटा. श्राप आसा आमकां. पयलीं न्हू म्हाका सांगलेलें कोणी हय म्हणून. हांव सोत मानून जेताली. जेन्ना म्हाका गॅलेशियन 3:13 मेवलें, जेजू आमच्या पासत त्या खुडसाचेर श्राप जालो. ही ग्रेस जेजून आमकां करून दवरलेलें, सारकी सुटका दिलेली आसा. ह्या श्रापांतली, सगळ्या श्रापांतली आमकां सुटका दिलेली आसा. दुयेंस पासून एक श्राप, त्या दुयेंसांचे पासून आमकां सुटका दिलेली आसा. ही ग्रेस जेन्ना आमी तेजेर सोत मानता, भावाक दवरता, तेन्नाच आमी सुटका मेळटा आमकां ते हितूंतली श्रापांतली. जेन्ना हांवेनूय सोत मानलें, ही ग्रेस आमकां देवान करून दवरलेली ग्रेस,
तिचे सोत मारले तेन्नाच आमकां सगळें हितूंतली श्रापांतली सुटका मेवळी. दुयेंसांतली पिडेंतली पातकांतली आजून पासून आमी कितें म्हणटा, आमी पातकी म्हणटा न्हू, पातकी म्हणिना आमी. पूण 1 Peter 2:24 पळोवया पातकी म्हणटा तुमी कितें म्हणटा तें पळोवया. 1 Peter 2:24. कोण म्हणटा तें वाच मातशें. कोण म्हणटा हांव पातकी म्हणटा आजुनी, कोण म्हणटा हांव पातकी आजुनी, वाच. Sins in his body on the cross, willingly offering himself on it as on altar of sacrifice, so that we might die to sin, became manure, penalty or power of sins, and live a righteousness life. Who is whom we believe have been healed. तो कितें म्हणटा ब्रदर, मातसो सकयलो ब्रदर. पर्सनली कॅरी अवर सीन. आमी पातकी पळय हांगा सारकी क्लियरली बरयलेली आहा, आमची सगळी पातकां घेवन तो पर्सनली म्हटला तेणे, आपुणूच खरोच सगळी पातकां आपल्या खुर्साचेर आपले कुडीचेर उबारून येयली. व्हरतलो आमी कितें करूंक जाय, ग्रीस ती करून दवरलेले ते बिलीव करूंक जाय. विलिंगली म्हणटा तो, आपण आपल्याचे खोशेन ऑफर केल्या म्हणटा तुमकां लागून. ऑन द हॉल्टर सॅक्रिफायस दिले, सो वी मायट डाय टू सीन. आमी ते पातकाक मरोंक जाय. पर्सनल एंड पावर ऑफ सीन बिकेम मिनिमम पावर and live a righteousness life. Righteousness म्हणजे कितें, नितीवणपण. हां, कसलें जिवीत जिवोवच्या खातीर तेणी आमची पातकां घेवन मेलो. रायचियसनेस म्हणजे कितें, वॉट इज रायचियसनेस? रायट स्टँडींग बिफोर गॉड, नेचर ऑफ गॉड. रायट स्टँडींग बिफोर गॉड कित्याक म्हटलें तेणी? आतां रायचियसनेस म्हणजे रायट स्टँडींग बिफोर गॉड. कित्याक आदल्या टेस्टिमेंटान कितें जातालें, आमकां मनशाक देवा कडेन वचपाक जातालें, रायट स्टँडींग बिफोर उबो रावंक जातालें. आदल्या टेस्टिमेंटान जायनासलें. कोण तरी मोजेस्ती आसता तुज्या पातकाचे फारीक पडून, आनी तो मोजेस्ती तो एक प्रीच बसून एडनीक बसून म्हणूं येता आमी आयडनीक, तो उबो रावच्या पयलीं तो पातकी आहा तेजे कडेन पातोक नाचोवंक जायनासलें. तो बसून मोतालो पातोक आसता तुजे सॅक्रिफायस पातकाचे मेन रोड ते सॅक्रिफायस दिवपाक. तेका लागून तो म्हणटा जेजू मेलो, जेजून आमची सगळीं पातकां ते खुर्साचेर गेलो आनी आमी जाणा वयरसून पड्डो पिजलो म्हणटा ते देवाची वचपाक आमकां रायट स्टँडींग बिफोर जेजू वरवीं जालें. आमकां नेचर ऑफ गॉड, जेजूचो नेचर येता आमकां भितर बरेंपण करपाचें. तेका लागून जेन्ना आमकां दिसता आमी पातकी खंय, तेन्ना आमी म्हणपाक जाय हांव नितीवण जेजू वरवीं, आय एम अ रायचियसनेस ऑफ गॉड थ्रू जिजस क्रायस्ट. आमी म्हणपाक जाय आमचें जिवीत आमच्या लायफान. एक भयण टीव्हीची सारकी एडिक्टेड जाल्ली म्हणटा, टीव्हीच पळयताले, इवन प्रीच करताले, टीव्हीचे प्रोग्रामान सारके गेल्ले, पूण तेका कळनासलें, पूण जेजूक तेणी चालले, पूण ते टीव्ही बसून पळयताना म्हणटाले आय एम द रायचियसनेस ऑफ गॉड थ्रू जिजस क्रायस्ट, आय एम अ रायचियसनेस ऑफ गॉड थ्रू जिजस क्रायस्ट. आपणाक म्हणटा केन्ना टीव्हीचे एडिक्ट जाले ते खबर ना, गेले केन्ना आपणा एडिक्शन गेलें तें खबर ना. आमी आतां धाकट्या भुरग्यांक पळयता मोबायल खेळो नाका करता मोबायलाचेर जाणा. पूण आमी कितें करूंक जाय तांकां, हे स्क्रिप्चर दिवंक जाय. आय एम राय मोड खेळ तांकां राग येता न्हू, खेळो नाका म्हणीत जाल्यार हे स्क्रिप्चर मोड आनी खेळ. ते भयणीन म्हणून टीव्ही पळयलें, टीव्हीचेर तिका एडिक्शन गेलें. हे रायचियसनेस आनी बाय हिज वूंड we are going to heal.
बाय हिज वूंड यू बिलीव म्हणटा तो, बिलीव अँड वी हॅव बीन हील्ड. आमी बरी जाल्या जेजूच्या गायांनी, हय जेजूच्या गायांनी बरी जाल्या. आमी कितें म्हणटा, थोडीं जाणां म्हणटा पातकाक लागून दुयेंस येयला. आयकलां केन्ना? पातकाक लागून दुयेंस येयला, ओके. पूण जेजू म्हणटा तें पातक जे तुका दुयेंस येयला न्हू पातका उदीचे, ते पातक घेवन आपूण खुर्सार मेला सतमान ऑलरेडी ते पातक. आनी मागीर म्हणटा म्हज्या गायांनी तूं बरी जाल्या. कोण हांगा दुयेंस आहा, पिडेस आहा? आतां हांगा कोणा पांय दुखता न्हू, कोणाचो पांय दुखता न्हू? थंय एक भावाक पयलें हांवें पांयांक बांदून. ना थंय तूं बरो, थंय तूं बरो ना, येना जाल्यार लॉस दिसतालें. उबी राव. पूण हेच आमी स्क्रिप्चराचेर पळोवया आमकां देव कितें सांगता तो. उबो राव, उबी राव मुगो सिस्टर, उबी राव. अनिता उबी राव. आमी सगळीं उबी रावया. खंयच्यान आमकां कितें कितें आसता न्हू. आनी सोत मानया ही स्क्रिप्चर. पयलीं आमी सोत मानया. आमकां दिसता न्हू आमी खंय चुकल्या. दोळे धांपया आनी जेजू कडेन आनी बोगसूंक जाय कोणाक जाल्यार बोगसूया. आनी जेजूक आमी पयलीं आमचे मोनान हाडया आमची सगळीं जें की आमी कितें केलां पळय तें. दोळे धांपया आनी जेजूक सांगया, बोगसोणें मागया. कोणाक बोगसूंक जाय बोगसूया. कित्याक जेजू म्हणटा आपणी सगळीं पातकां तुमची घेवन मेळ्ळो आसा. सोत माने आमी पातकां आमची जेजू घेवन मेला पर्सनली. तेजे कुडीचेर उबारून येले. जे आमकां पातक सतयताले, जे आमकां दिसता हें पातकाक लागून दुयेंस येयला, हे म्हणल्यार सोत माने जेजून आमची पातकां त्या खुर्साचेर पर्सनली घेवन मेला उमकोळा सारको. तेजे रोगतान आमकां येद्या वखदार सगळ्यांचे रोगत निमाणो थेंबो पासून त्या पातकाचे बोगसोणें दिले तेंच्या रोगता वरवीं आमकां मेवला येद्या वखदार. आनी म्हणया जेजू आर्गा तुका जेजू, तुज्या गायांनी म्हाका पेखोणी मेवळी. आर्गा तुका जेजू, तुज्या गायांनी म्हाका पेखोणी मेवळी. सोत मानून म्हणा सारके जेजूचे गाये पळया. पांय दुखता न्हू पांयाचेर पळया. तेजे कास सुद्दां ना, सगळीं हाडां त्या सगळीं हाडां दिसता त्या पांयांनी. खियो मारला, ते रोगत वता सारके. पळोवया दोळे धांपया आनी पळोवया आनी म्हणया त्याच गायांनी आमी बरी जाले. जेजू आर्गा तुका जेजू, तुज्या गायांनी म्हाका पेखोणी मेवळ्या. आर्गा तुका जेजू, तुज्या गायांनीच म्हाका पेखोणी मेवळ्या. आर्गा तुका जेजू, तुज्या गायांनीच म्हाका पेखोणी मेवळ्या. आर्गा तुका जेजू, तुज्या गायांनीच म्हाका पेखोणी मेवळ्या. आर्गा तुका जेजू, तुज्या गायांनी म्हाका पेखोणी मेवळ्या. आर्गा तुका जेजू, तुज्या गायांनीच म्हाका पेखोणी मेवळ्या. थँक्यू जिजस. पळया कितें करूंक जायनासलें येद्या वखदार पळय पांय आले. कितें करूंक जायनासलें कोल न्हू. दुखता पांय, दुखता आजुनी. कमी जावंक ना आतां, कमी जाला न्हू. परत म्हण दोळे धांपांनी जेजूक पळय सारकें खुर्साचेर. एक इमेजीन पिक्चर काड आनी पिक्चर अशें काड की हांव धांवता पळय तशें पळय. दोळे धांप, दोळे धांप. धांवता सारकें तशें पळय. पांय सारको बरो लावन धांवता आपूण. जेवच्यान सगळीं स्टेपां फास्ट चलता धांवता. तें इमेजीन कर. तूंय कर भाव, तूंय कर तसोच. आपूण धांवता सगळो काम करता स्टेपां चडटा पळय. दोळे धांपांनी इमेजीन कर. आनी आतां म्हण आर्गा तुका जेजू, तुज्या गायांनीच म्हाका पेखोणी मेवळी. 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 थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. आर्गा दिया जेजूक आनी पांय वयर करून पळय. चलोन पळय. थँक्यू जिजस. थँक्यू जिजस म्हणीत राव. थँक्यू जिजस. थँक्यू जिजस म्हणून चल फास्ट चल. वयर कर पांय सकयल कर. पांय वयर कर.
जायनासलो मुगो आतां जाता कर कर वयर आनी चल फास्ट चलोन यो थँक्यू जिजस थँक्यू आर्गा तुका जेजू आर्गा तुका जेजू म्हणीच राव आर्गा तुका जेजू आर्गा तुका जेजू आर्गा तुका जेजू आर्गा तुका जेजू तो भावाक पळय मातशें चल 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 काय सांगना आर्गा तुका जेजू म्हणून चल पळय दाखयता दूख गेली पांयाचेर खुर्सार जेजूच्या पळय जेजून तुज्या पांयाचेर दूख खुर्सार घेतलेली आसा आं तेणी खुर्सार तुजी सगळी दूख घेवन मेलोलो आसा खुर्सार पांयाचें दूख अहो कर वयर पर जायना जो गोल घातालो तसो जायनासलो म्हूण आर्गा तुका जेजू म्हूण आर्गा तुका जेजू आर्गा तुका जेजू आर्गा तुका जेजू म्हणून चल फास्ट चल आर्गा तुका जेजू आर्गा तुका जेजू दूख आहा पांयान पांयान दूख आहा मातशें आहा उबो राव परत परत इमेजीन कर आपूण चलता धांवता दोळे दाब दोळे दाब दोळे दाब आनी पळय चलता आपूण धांवता तसो पळय सारको चलता धांवता दूख गेल्या तुज्या पांयाचें आनी तूं धांवता येद्या वखदार म्हूण आतां जेजूक दोळे दाबान सारकें आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनीच म्हाका पेखोणी मेवळी आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनीच तूं पांयाचेर लक्ष दिवं नाका जेजूचेर पळय जेजूक पळय खुर्साचेर पांयाचेर लक्ष पळोवं नाका हालोव नाका पांय पांय ऑलरेडी तुजो बरो जाला फक्त चिंतना बदलूंक जाय आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनीच म्हाका पेखोणी मेवळी 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 पळय धांवता तो पळय चलता तो पळय आनी फुडें स्टेप घाय स्टेप घे थँक्यू जिजस थँक्यू जिजस थँक्यू जिजस म्हूण थँक्यू जिजस थँक्यू जिजस दुखता अजुनूय पाण आं कितें जालें मातशें दुखता मातशें आहा तूं आर्गा तुका जेजू म्हूण चल आर्गा तुका जेजू आर्गा तुका जेजू आर्गा तुका जेजू पांय पळोवं नाका जेजूक पळय आनी म्हणीच राव आर्गा तुका जेजू म्हणीच राव तोंडान तुजे पांय तुका जेजू पडोंक दिवचो ना चलत राव जेजूच्या गायनीच आपूण बरो जाला आर्गा तुका जेजू आर्गा तुका जेजू आर्गा तुका जेजू म्हणीच राव आर्गा तुका जेजू तुज्या गायनीच म्हजो पांय बरो जाला आर्गा तुका जेजू तुज्या गायनीच म्हजो पांय बरो जालो आर्गा तुका जेजू तुज्या गायनीच म्हजो पांय बरो जालो आर्गा तुका जेजू तुज्या गायनीच म्हजो पांय बरो जालो आर्गा तुका जेजू तुज्या गायनीच म्हजो पांय बरो जाला बरो जालो न्हू आतां आतां दूख आसा आतां आहा दूख आं गावोय पेकलो तुजो चोतमान सगळो घावो पेखोन तुजी दूख सगळी गेलेली आसा म्हणीच राव जेजूच्या गायांनी बरो जाल्यार आर्गा दीच राव आनी कोण आसलो बरो आनी कोणाक दूख आसली कुडीन सिस्टर आनी कोणाक दूख आसली थँक्यू जिजस आनी कोणाक दूख आसली जालें न्हू चित्र कर तूं धांवताय चलता पळय तें पयलीं इमेजीन करूंक जाय मागीर म्हणूंक जाय जेजूच्या गायनी बरें जालें पयलीं इमेजीन कर हांगा आमची चिंतना बदलोवंक जाय पयलीं मन आमचें बदलोवंक जाय पयलीं थँक्यू जिजस आनी कितें क्वेश्चन आहा कोणाक समजोंक ना आं सगळीं जाणां बरीं जाल्यां न्हू जेजूक आर्गां दिवया सुर्गीचे बापा आमी तुका आर्गान दिन वाचता आयज आमकां तुवें जायते तुज्या उतरान शिकयलाय आनी आमकां पवित्र आत्म्याचो आदारूय दिलाय जेजू आमकां तें मॅडिटेट करपाक वचपाक जें कितें आमी शिकलां तें उगडासा काडपाक आनी तेजे प्रमाणे आमी मॅडिटेट करून आमी जिवंक आमी न्हिदोंक आमकां बरी एक भुरग्या भाशेन जेम पडटली जेन्ना आमी तें कितें शिकलां तें मॅडिटेट करता तेन्ना त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता ही शिकोवणे पासत तूं आमचो इतलो मोग करता आमी तुका आर्गां दिता जेजू
तूं आर्गां दिता आमकां शिकयताय तुजे कायदे आमकां गिरेस्तकायेन भरपाक आमकां सगळे वाटेनी हें जावपाक तूं म्हणटा दी आनी पळय जायत्यो टेस्टिमनी आसल्यो दिवपाच्यो पूण जेजू तुवें इतलेंच हितून आमकां पळयतात आनीक आनीक खोलायेन हेजें तूं शिकयतलें म्हणून जाणा आमी जेजू तुका आर्गां दिता हें सगळें बरेंपणा पासत जेजू तुवें आमकां शिकयलाय हेचे टेस्टिमनी वरसून जॉबाच्या वरसून कशें आमचे लायफान हे भिरांतीन कशें आमकां कब्जो घेता तर म्हणजे भिरांत कशी पयस करपाची तुजें उतर म्हणून जेजू आमी भिरांतीचे चोयत व्हरो येता त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता हेचे शिकोवणे पासत आनी आमी पातकी आसली जेजूक लागून ती ग्रेस कृपा ती करून दवरला ते ग्रेसी वरवीं आयज आमकां कोण आमकां पातकां आमची सगळीं जेजून आदी फडीस आपल्या खुर्साचेर उबारून व्हेल्या जें आमी म्हणटा पातकाक लागून दुयेंस येयलां तें पातक ऑलरेडी तुवें खुर्सार खेळयलां आनी दाखयलां तुज्या गायांनी आमी कशीं बरीं जाल्यार तुजें सायन्स तुवें दाखयलां एक टेस्टिमन्सी वरसून भाव भयणां वरसून कशी तुजें दूख तेंची घेवन मेळ्ळां आनी खुर्साचेर आनी कशी चल्ल्या त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता आमच्याय भितर दोन एकल्याच्या कोणाच्या मनाची कितें तरी आसलें हे वेळार तांकांय सगळ्यांक सुटका दिला म्हणून जेजू तुका आर्गां दिता थंय युट्यूबाचेर पासून जायत्या जाणांक ती पळयता तांकांय जेजू तुज्या ह्या उतरा उद्देशीच सुटका मेळ्ळ्या म्हणून जेजू तुका आर्गां दिता दिन वाचता हे वेळा पासत हे शिकोवणे पासत आनी तुवें आमकां जायतें बरेंपण दवरलेल्या पासत तुजे शिकोवणे पासत आनीक 2 दीस तूं आमकां आनीक आनीक खोलायेन शिकयताय म्हणून जेजू तुका आर्गां दिता दिन वाचता आनी वाखाणटा हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन आनी हे जेवणाचेर जेजून आपणाचो आशिर्वाद घातला आनी बदल्ला हें जेवण तुजें रोगत आनी मांस जाण थँक्यू जेजस आमी सगळे म्हणया जेजू हांव तुजें मांस खाता जेजू हांव तुजें रोगत पियेता जेजू तूं म्हाज्या भितर जियेता आनी हांव तुजे भितर जियेता आमेन